नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या 10 AM बुलेटिनात येवकार। हांव ऐश्वर्या केरकार। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गोंयांत अपघाताचे सत्र सुरूच। परवरे भिरांकूळ अपघातात 19 वर्साच्या फराज नायक ह्या तरणाट्याक मरण। हिट अँड रनाचो दुबाव, फुडलो तपास सुरू। परवरे उड्डाण पुलाचो काँक्रिटाचो स्पॅन्स कोसळून दोगांक दुखापत। आयतारा दनपारची घडणूक। दोगांकूय उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केल्या भरती। विरोधी आमदार होलसेलात येतात ताका आमी कितें करतले? आमदाराच्या भाजपा प्रवेशाविशीं भलायकी मंत्री विश्वजितान विरोधकांक काडलो चिमटो। पणजे पुलिशेन 12 लाखांची जाल्यार हणजूण पुलिशेन आसगांव आनी पेडे वाठारांत धाड घालून 3.93 लाखांची घुंवळी वखदां केली जप्त। 5 जाणांक अटक। गोंयांत 20, 21, 22 मेरेन झडटलो उटंगराचो पावस। 30 ते 40 किलोमिटराच्या वेगान व्हांवतले वारे। नागरिकांनी रावचे सादूर। हवामान खात्यान जारी केलो येलो अलर्ट। आनी कोयर प्रक्रिया प्रकल्प आनी बेकायदेशीर बांदकामावेल्यान असोडला ग्रामसभेत बोवाळ। सावर्डे ग्रामसभेत बंदकारांक विरोध जाल्यार सिवरेजीचें काम बंद करपी सांगोळ्ळ्याच्या लोकांची मागणी। आता खबरो विस्तारात। गोंयांत अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। परवरे मॅजेस्टीक हॉटेला लागसार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 19 वर्साच्या फराज नायक ह्या तरणाट्याक मरण आयलें। जाल्यार केरये खांडेपार जीपीचो धपको लागून एकलो गंभीर जखमी जालो। पळयात पुराय बातमी। परवरे मॅजेस्टीक हॉटेला लागसार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 19 वर्साच्या फराज नाग ह्या तरणाट्याक आगताक मरण आयले। पुलिसांनी घडणूक वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलिसांनी हिट अँड रनाचो दुबाव उक्तायला। ही घडणूक फांतोडेर 4:30 वरांचेर घडली। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। केरये खांडेपार महामार्गाचेर चुकीच्या दिशेन वचपी जीपीन दुचाकीक धक्को दिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाली। सायनीचे तक्ते नाशिल्ल्यान हो अपघात जाला अशें थळाव्यांचें म्हणणें। केरये खांडेपारा नॅशनल हायवेचेर आतां नॅशनल हायवेचें सेकंड फेजार हें काम जालां। फायनल स्टेजीर ऑलमोस्ट 4 लेनींग जालोली आहा। आनीक रोड अलायनमेंट जे पद्दतीन जो केला न्ही आनीक मिडियन गॅपान दवरल्या न्ही ती म्हाका दिसता वेवस्थीत नाय। आतां हे सर्वीस रोडार पळयता मिडियन गॅप हिंग दवरलो आहा। हायवे क्रॉस करतलो जाल्यार मिडियन गॅप ऑलमोस्ट त्याच डायरेक्शनान आसूं जाय। त्या समेर आनी फुडें आहा। सो हायवेचेर गेले काय ना गाडी मर्ज जाली म्हणटा ते क्रॉस वयची पडटा विच इज व्हेरी डेंजरस। आनी हे अशें आसले कारणान हिंगा एक्सिडेंट जायत आसा। आतां 2-3 दीस जाले कंटिन्यूस हिंगा केरयेन एक्सिडेंट जाल्ले आसा। आनी हो हिंगा एक मेजर रावंड एबाउट तेणी दवरलेलो आहा। रावंड एबाउट दवरलो व्हेकल सोडल्यो बट हिंगा एक सायनबोर्ड म्हणटा तो घायलेलो ना। आतां सायनबोर्ड घालता बाबा जो व्हेकल येता तें डायरेक्शन कळोंक जाय वचना उंच्यान क्रॉस करपाचो कितें। आनी ज्यो हायवेन जो व्हेकल ट्रॅवल जाता तेंकाय बी कळपाक जाय फुडें मिडियन गॅप आहा म्हणून। मिडियन गॅप आहा सांगपाक एक बोर्ड कांय ना, गो स्लो कांयच ना म्हणून एक रमरस हांगा कांयच गायलोली ना। हें ओपन केले कितलेशे दीस जाल्ले आसा, ऑलमोस्ट म्हयनो जातलो पूण अजून पासून हिंगा सायनबोर्ड म्हणटा तो पडलेलो ना। आसा केरया खांडेपार हांगा आनी आतां एक दनपारां नॅशनल हायवेचेर एक रॉंग सायडीन येवन जीपीन एक मोटरसायकलवाल्याक इंजर्ड केला। मोटरसायकलीचे पूर्णपणे डॅमेज जाल्या। गेले 3 दीस जाले हांगा ह्या रस्त्यार एक 4 किलोमिटराचेर रस्त्याचेर एक्सिडेंट जायत आसा। हांगा लोकांची डिमांड आसा की लायटी ना, तशेंच गोरवां भटकी गोरवां बी हांगा रस्त्यार भोंवता सो एक्सिडेंट जायत आसा आनी कोणाचो तरी बळी वचपाची शक्यता आसा। सो लोकांचो डिमांड आसा की बेगीनच्या बेगीन हो रस्त्याचें काम पूर्ण करचें आनी हांगा लायट्यो घालच्यो जेणे करून लोकांक सेफ्टी मेळटली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा। वेर्ला कणका दुचाकी आनी कारी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो। ह्या अपघातांत दुचाकी चालक डिलन फर्नांडीस हाका गंभीर दुखापत जाल्ली। थळाव्यांनी बेगोबेग पुलिशेन आनी अँब्युलन्सीक कळीत केल्ले। मात अँब्युलन्स वेळार पावूंक नाशिल्ल्यान डिलन फर्नांडीस हाका खासगी गाडयेन लागसरच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केलो। ताची गंभीर स्थिती आशिल्ल्यान दोतोरांनी ताका जीएमसीत शिफ्ट केलो। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास सुरू आसा। कितें जालें म्हणटा खंय जालो एक्सिडेंट?
मोटरसायकल काराचेर मारली ते आमी पळोवंक ना कसो जालो तो, पण गाडी कोण कळटा की कार भितर वयताली, मोटरसायकल मारली स्पिडीन वचून डॅश जालो. खंय जालो हो आतां? वेल्ला काणकोण. वेल्ले काणकोण. म्हणजे 4 व्हिलर परा सायडीच्यान येताली. 4 व्हिलर अंजुनासून काणक्या येताली आनी हो काणक्यासून अंजुना वयतालो. ओके. कितें इंजरी कोणाक? इंजरी मातशें तोंड आपणला की दिसता. एम्ब्युलन्स अशी आपोवपाक मातसो टायम लागलो म्हणून आमी लोकलांनी डिसिजन घेतलें की कोणाची गाडी आपोवन ताका हांगा हाडचो, म्हणजे कोणाचो जीव वाचचो आमी घेवन येयलो. आतां कितें रिफर केला ताका? अशें म्हणटा GMC. जीएमसीन घेतलो बरो आसा एक्चुली. चलता? जालो ना चलत. ते हातांक पांयांक कांय लागलें. तोंडाक चडला. खंयसरलो भुरगो? आमकां कांयच खबर ना पयलीं. आमी हेच अर्जुनार. बरें हितून हाडलो ताका. तुमी हाडलो. परवरी उड्डाणपुलाचें काम सुरू आसतना उड्डाणपुलाचो कॉन्क्रिटाचो एक स्पॅन कोसळून 2 जाणांक दुखापत जाली. हे घडणुकेंत एकल्याक बरोच मार लागिल्ल्याचें आयकुपाक येता. आयतारा 12 सुमार ही घडणूक घडली. जखमी जाल्ल्या दोगांकूय उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. परवरे उड्डाणपुलाचें काम सुरू आसतना उड्डाणपुलाचो कॉन्क्रिटाचो एक स्पॅन कोसळून दोगांक दुखापत जाली. कामगार क्रेनीचे मजतीन कॉन्क्रिटाचो हो स्पॅन बसयताले, पूण अचकीत तो कोसळ्ळो. हे घडणुकीक लागून लागींच आशिल्ल्या 2 जाणांक दुखापत जाल्या. कॉन्क्रिटाचो स्पॅन कोसळ्ळे उपरांत लोखणाचो एक कुडको लागसारूच आशिल्ल्या एका तरणाट्याच्या पांयार नेटान आदळ्ळो. लोखणाचो कुडको आपटिल्ल्यान तरणाट्याच्या पांयाक बरीच दुखापत जाल्या. ताका उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केला. The motor tutla over. The motor, no, it's the yellow. You can see the yellow thing. There was a motor there. That broke over there. The entire thing has come down. Still slap there. There's a kudko. Don't put it. Inga orlo kudko. Inga ha. Inga inga poi. Inga lagun poi gadi tir marun. Circle bounce down. There's a bike. खंयच्यान हांगा उसाळो? हांगा उसाळो? तो हांगा बोललेलो? गाडी घेऊन कामाक येयलो. ही गाडी घेऊन कामाक येयलो. ओके. रिपेअर करपाक. तितून वयरसून तो ते लोखणाचे पीस येयलो आणि डायरेक्ट हांगा इम्पॅक्ट जालो. हेजेर व्हील बँड जालो आणि ते पांयार पडलो. Dot पे आनो ते लोखणाचे पीस दिसले. 12:40 बरं. आणि ओढलो तो घरे रस्ते में का सा होटल तो टूटला तो. वो टूट गया, वो ऐसा इसका टुकड़ा डायरेक्ट इधर गिरा, उसको पैर को लग के बाद में अंदर गया गाड़ी रिपेयर करने के लिए 2 लोग उसको पैर गाड़ी को लग के पैर को लगा इधर उसका ये है बाद में उसको लग के जमीन पे लग के उसको लगा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. विरोधी आमदार होरसेलान येतात ताका आमी कितें करतले? आमी केन्ना कोणाक आफोवंक ना, ते आपुणूच येतात अशें म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजितान विरोधकांक चिमटो काडलो. नावेले आयोजीत केल्ल्या भलायकी शिबिरात तो उलयतालो. तशेंच लोक भावना समजून घेवपी सरकार सत्तेर आसपाक जाय अशें विश्वजितान ह्या वेळार उलोवन दाखयलें. देश म्हणटा ते फुडें भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी पीएम तोच उरतलो आनी हांगा बीजेपीचोच सरकार चलयतलो. आनी तुमी पळयला की आमदार जे आहा ते तुमी निवडून हाडल्यात तरी बी ते दुसरे कडेन जाव मारून वयता. आमी कितें करपाचें जाव मारून? आमी केन्ना आपूण ना पडा येतात ते आनी ते बी होलसेलान येतात. ते 1-2 केळे कशे मार्केटान घेता, भाजी बी घेता तरी होलसेलान. म्हणून हांवें विधानसभेन एकदां सांगलेलें, कोणी म्हाका सांगलें फुडले फावट आमी त्या सायडीक घेतले. हांवें सांगलें आमी त्या सायडीक आयले तरी बी तेजे पयलीं तुमी ह्या सायडीक घेतले आनी सरकार जातलो टेन्शन घेनाका म्हणून. सरकार हो आसतलोच, पूण सरकार कसो आसूंक जाय? सामान्य जनतेची भावना समजून घेवन काम केल्लो सरकार उडोवंक जाय. भावना ही सदां लोकां कडेन जोडलेली आसूंक जाय. तुमचे सेंटिमेंट्स, तुमचे भावना, तुमचे हृदयान खंय कितें दुखता ते पॉलिटिशियनाक पॅन करपाक जाय. तुमी कशे पेशंटाक डॉक्टर पॅन करून पल्स चॅक करून पळयता, बाबा पल्स वयर गेला, सकयल गेला, ब्लड प्रेशर वयर गेला, सकयल गेला. तशेंच पॉलिटिशियनाक मनशेचे हृदयान कितें आहा, मनशेचो पल्स कितें आहा, सामान्य जनते खातीर कितें हांवें करपाक जाय, ह्याच धोरणान आमी फुडें सरपाक जाय. गुन्यांव फाट्यान पाटो पणजे धाड घालून 12 लाख रुपया मोलाची एक 93% पुज्य MDA
वखदां जप्त केली. या प्रकरणात पोलिसांनी कर्नाटक उडपीच्या सजीर मोहम्मद अली, मोइमीद PM अब्दुल्ला अश्मीन आणि मोहम्मद अहमद सुहेल या तिघा दुबावितांक अटक केल्या. तांचे कडल्यान एक कार आणि ड्रग्स तस्करी खातीर वापरिल्ले 7 मोबायल फोन जप्त केले. जाल्यार हणजूर पोलिसांनी आसगांव आनी पिकेन पेडे ह्या वाठारांनी धाड घालून 3.93 लाख रुपया मोलाचो कोकेन, MDMA आणि चरस जप्त केले. तशेंच ह्या प्रकरणात पोलिसांनी दोगा दुबावितांक अटक केल्यात. गोंयांत हवामान खात्यान 20, 21, 22 मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फुडले 3 दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तयल्या. तशेंच 19 ते 20 आनी 24 मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. होडर प्रस्तावित कर प्रक्रिया प्रकल्प आणि बेकायदेशीर बांदकामा विरोधात असोर्डेची ग्रामसभा बरीच तापली. फाटली 5 वर्सां सावन बेकायदेशीर बांदकामाचेर कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान पंचायतीन राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरण आणि मुंबई उच्च न्यायालया निर्देशाचे उल्लंघन केल्याचो आरोप थळाव्यांनी केलो. ग्रामस्थांनी नदरेक हाडून दिल्ल्या गजालींचेर पंचायत बसका घेवन निर्णय घेतले अशें उतर सरपंचान दिलें. होडर प्रस्तावित कोयर प्रक्रिया प्रकल्प आणि बेकायदेशीर बांदकामा विरोधात आसोल्डेची ग्रामसभा बरीच तापली. जुवारी उपनदीच्या देगेर येवपी ह्या STP प्रकल्पाक लागून न्हंय दूषित जावन गांवच्या पर्यावरणाचेर हावळ येवपाक शकता असो भंय थळाव्यांनी उप्रासलो. EIA म्हळ्यार पर्यावरणीय परिणाम मुल्यांकन नासलपाक ना हरकत दाखलो दिल्ल्यान थळाव्यांनी पंचायतीचेर बेजबाबदारपणाचो आरोप केलो. फाटली 5 वर्सां सावन बेकायदेशीर बांदकामाचेर कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान पंचायतीन राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरण आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्ल्याचे म्हणीत थळाव्यांनी बोवाळ घातलो. थळाव्यांनी नजरेक हाडून दिल्ल्या गजालींचेर पंचायत बसका घेवन निर्णय घेतले अशें उतर सरपंच कस्तोडियो फर्नांडिसान दिले. इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचे जेजेर ऑलरेडी कंप्लेन्स आमी रेज केल्ल्यो, जेजेर आमी सांगलेलें की हांगा स्ट्रक्चर ना कांय ना, तरी हांगा हाऊस नंबर्स बी दिल्ले आसले. सो तेजेर एनी 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शनाची NOC दिला. हेजे वयल्यान आनी बोवाळ जाला. एक आमी आतां जी पंचायत बिल्डींग आसा तेजे फाटल्यान व्हडलें दिसां पयलें की डिमॉलिशन जाल्लें. थंय तेणी एकच घर उडयलां आनी बाकी 2 ते 3 घरां आसा अजून ती थंयच आसा. तेजेर कांय एक्शन घेतलें ना कंप्लेन घालून सुद्दां. मागीर जो गव्हर्मेंट मुखार रोड आसलो तो रोडा सायडीच्यान जो एन्क्रोचमेंट आसा तेजेर आमी कंप्लेन्स घातल्यो. तेजेर एक्शन जालां. फार्मलँड जे आसा, जे आमी पयलें की कोमलदार जमीन जे आसा त्या फार्मलँडा भितरय तेजो इलिगल कन्स्ट्रक्शन जालें. सो तेजोय आमी इशू रेज केलो. दुसरो जो सिवरेजीचो इशू आसलो, मेन म्हणल्यार एक नोटिफिकेशन आसलें 2006 हेजे एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन जे आसा की जेन्ना तुमी जॉयंट हें घालता प्लांट घालता, तो म्हणल्यार एक आसलो तुमगेलो हांगा सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जेन्ना घालता तुमगे कापोडा धरून म्युनिसिपल एरिया धरून तुमगेलो जो IDC आसा सगळ्याचो तो सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट थंय जाता. ताका EIA जाय आसली. EIA तेणी घेतलीच ना. एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट मिटिंगा घातला. ती मिटिंग घेना आसतना तेणी डायरेक्ट प्लांट बांदला. म्हणल्यार हे सद्या कितें चल्ला की तुमगे NGT ऑर्डरय आयकना, हायकोर्टा ऑर्डरय आयकना, तसली कामां चल्ल्या हांगा. आमगे शिवना 2020 त्या गोवराचे आमी हें गायलेलें, तरी ते कंप्लीट जालना. 2 फावटी डेमोलिशनाचे आतां दुरीक बांदिला आनी तेजे वयर तेणें घराचेर शेड काडला. पंचायत कांयच एक्शन घेयना. सांगप जाल्यार तेकून कांयच घेयना. आतां खंयचाच कोर्टान आतां जायना. तशेंच ते म्हणल्यार एक आमचे सिवरेज बी जाता आमचे काकोरा विलेजीन एडजस्टंट टू आमच्या ऑर्डर विलेजीन पास जाता. ताका लागून मातशी आमचो एक मोठो बोवाळ जालो. ते म्हणटा लास्ट ग्रामसभेक आमी हें केल्लें, तुका कंप्लेन दिली तुवें एक मिटींग घेवची म्हणून, कित्याक ते ऑथॉरिटीक मेळोंक ना. ओरली आमी मेळ्ळे, ऑफिशियली आमी ताका लेटर धाडूंक ना. ताका लागून मातसो हिटेड आर्ग्युमेंट जालो. ताका सांगलां परत आमी आतां विदीन ह्या विका भितर आमी तांकां एक मिटींग जॉयंट मिटींग घेतलें आनी इन्स्पेक्शन करतलें म्हणून. तेजो हायकोर्टा ऑर्डर द PIL हे प्रमाणे आमी जायती कंप्लेन येयल्ल्यो, जावं इलिगल स्ट्रक्चर, रोड सायड स्ट्रक्चर, जावं कुमदादी स्ट्रक्चर, आनी ती तांकां जावं तो आदित्य राव देसायान एक क्वेश्चन केलो, जावं फाटले कुमदादी आपल्या कुमदादीन एक इलिगल गार्बेज शेड बांदलेली आहा, ताका आमी शोकत नोटीस धाडल्यो 2 फावटी. आनी ताका आतां आमी डेमोलिशन ऑर्डर करपाचें आहा.
हे सांगलें ताका आनी ती इलिगल स्ट्रक्चर आहा ते आमी स्टेप बाय स्टेप हें करतले. क्रिस्तानंद पेडणेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सावर्डे ग्रामसभेत मिराबागात येवपी प्रस्तावित बंधारा प्रकल्पाचो विशय बरोच तापलो. ह्या प्रस्तावित बंधारा प्रकल्पाक थळाव्या पंचायतीचो उपसरपंचा सयत वट्ट 9 पंच वांगड्यांनी विरोध करीत थाराव पास केलो. पळयात पुराय बातमी. सावड्डे ग्रामसभेत परत एक फावट मिराबागात येवपी प्रस्तावित बंधारा प्रकल्पाविशीं बरीच चर्चा जाली. थळाव्यांनी खर विरोध करीत हो प्रकल्प आयल्यार लोकांचे बरेच हाल जातले असो हुस्को उक्तायलो. देखून आमी थळावे वांगडा आसात. जर तांकां हो प्रकल्प नाका तर आमकांय नाका. थळावो आमदार गणेश गांवकाराचोय आमकां तेंको आसा अशें सांगीत वट्ट 9 पंच वांगड्यांनी बंधारा प्रकल्पाक विरोध केल्ल्याचे उपसरपंच नितेश भंडारी हांणी स्पश्ट केलें. मेजर इश्यू म्हळ्यार दुर्दैवान परत एकदां हे बंधाऱ्याचोच इश्यू येयलो. कारण हो एक 6 म्हयने फाटीं होच इश्यू येयल्लो आनी हेजेर खर लोकांचो विरोध आसलेलो. आनी आयज परत हो बंधारो जो आसा हेजो सायट लोकेशन मातशें चेंज करून हो परत बंधारो त्याच वार्डान येता. आनी आयज पंचायतीचे आमी आयकले जाल्यार पंचायत म्हणटा आमकां हो येयला म्हणून कांय खबर ना. म्हळ्यार ही एक लोकांची दिशाभूल काय कितें म्हणून म्हाका खबर ना. हे कितें सांगपाक सोदता कारण आयज हांगा आमदारूय बीजेपीचो आसा, पंचायत बीजेपी, झेडपी बीजेपी, सगळे बीजेपीचे आसा. आनी ह्या बीजेपीच्या आमदारांक पंचांक हें खबर ना म्हणल्यार दुर्दैवाची गजाल. आयज हो बंधारो येयलो जाल्यार आख्खी सावड्डे आमच्या लोकांची घरां जावं भाटां ही सगळी बुडटली. सावड्ड्या न्हू जशी सांगे जावं आसतली कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी हेंकाय हेजो इफेक्ट आसा. आनी जर हें उदक व्हरपाक जाय जाल्यार हे WRD मिनिस्टरान आपल्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घालचो बंधारा. आमच्या लोकांची घरां मोडून आनी लोकांक हें करून थंय हो बंधारा आमकां नाका. आमचो ह्या बंधाऱ्याचेर खर विरोध आसा. आमदाराक आमी सविस्तर सांगले आसा आनी काही कारणान कशें आसा आतां आमी पर्सनल ताका सांगूंक शकना की तो कित्याक लागून पावना तो. पूण कशें आसा विशय तेगे कडेन आमी पावयल्या रितसर ताका ऑफिशियल लेटरूय दिल्लें आसा. आनी खास करून जे आमचे बूथ कमिटी आहा आमचे मिराबागाची आख्खी 100% बूथ कमिटीन सायन मारून दिल्ले आसा की हो जो ऑनगोईंग प्रोजेक्ट आसा तो इमिडिएटली स्टॉप जावपा जाय, बंद जावपा जाय. जे कितें रितसर कागदपत्र जे जावपा जाय आसा न्ही हे सगळ्यां पर्यंत पावलेलें आसा. आयज म्हाका चार्ज दिलो एक्टीव सरपंच ग्रामसभा मेन इश्यू बंधाऱ्याचो आशिल्लो. ते गांवचे लोक येयल्ले तो बंधारो तांकां गांवांत नाका आशिल्लो. पूण आमी ताका सांगलां की आमी सावड्डेचे 9 पंच आनी ताचे फाटल्यान आसतलो आनी आमदार बी आसतलो आमचे फाटल्यान आनी तो गांवच्या लोकांक नाका जाल्यार आमकांय नाका आनी तो आनी बंद करया अशें. तेजेर आनी कितें डिस्कशन जालें ना आणि डिस्कशन पूण तूं पंचायत तेंची बरोबर आसा. पंचायत आम्ही फूल 9 पंच तेजे वांगडा आसा आणि आमचो आमदार आसा आणि बीजेपी सरकार बी आमचे कडल्यान आसा. फक्त थोडे काही येता ग्रामसभेक काँग्रेस बीजेपी हे करून ते विषय वाडयतात. आमचो सदां सपोर्ट तेंकांच आहा गांवच्या लोकांक. गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. सांगोळा ग्रामसभेत सिवरेजीच्या कामाविशीं तशेंच नाल्यांतलो गाळ काडपाच्या टेंडराविशीं बरीच चर्चा जाली. थळाव्यांच्या मताप्रमाण सांगोळा सुरू आशिल्ल्या सिवरेजीच्या पायपलायनीचें काम सारकें करूंक ना. देखून हें काम बंद करपाची मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली. तशेंच नाल्यांतलो गाळ काडपा खातीर तयार केलो टेंडर कंत्राटदाराक मान्य ना. पंचायती कडेन फावो तशी निधी नाशिल्ल्यान हाचेरूय उपाय काडपाचें आश्वासन सरपंच नीता कांदोळकरान दिलें. Sewage this what is being laid down is a total failure and it's all leaking as well as during the rain salt is coming up. So very soon the Sarpanch has been requested to get a stay order on it and we put for discussion. That is one topic. The other one is cleaning of the drains and our Sarpanch is saying that he has been allotted very less budget. So with regards to that also we are supporting her. I guess we need a good budget to clear the drains and so that the roads are clear when there are heavy rains. So these are the main 2 topics that we spoke about in the Gram Sabha. And a lot of other problems are still going on. But we all as a team, me, Samson and everybody else are here to do good for the village of Sabha. विषय म्हणजे कशें आसलें हे सेवरेजीच्या आमच्या हितून लायन गेल्या पळय ती सारकी जावंक ना अशें म्हणटा. ती सारकी करच्या पेक्षा ते आतां स्टे हाडा म्हणटात ते लोक. स्टे हाडा म्हणटा ते स्टे आतां कशी कितें हाडपाचें तें पळयताले आनी स्टे हाडूंक मेळटा कशें आनी तेंचे कडेन कशें आमकां तें सगळें सारकें करून दिता जाल्यार आमी फुडें हें घेवचें ना. ना जाल्यार आमकां तें पळोवचेंच पडटलें. कित्याक प्रत्येक ती सेवेची जी लायन आसा जी ती सारकी खंयच्याच गोंयच्या आमच्या पार्ट आसा आतां फोंडा म्हणून अशें करून सारकी जाल्ली ना.
ती रस्त्याचेर गू येता म्हणटा तशें आमच्या सांगोळटान जावंक जायना म्हणून आमकां कितें तरी फुडें एक्शन घेवची पडटली म्हणून आमी आतां लोकांनी आमकां सांगलें तेचेर स्टे हाडा आनी ते स्टॉप करा आनी मागीर फुडें पळोवया म्हणून ते आतां आमी तेचेर एक्शन घेवपाचें पळयता. आतां आमकां कितें जालां डिसिल्टीन जी आसा पळय टेंडर आमी काडलेलो तो टेंडर कोणूच घेवंक सोदिना. ते म्हणटा हे इतले पयशे आमकां पावना इतले आख्या गांवांक दिला म्हणना फुडें आतां तो रिटेंडर करपाचो केला आमी आनी आतां पळय आतां तो रिटेंडर तरी कोण घेता जाल्यार नाजाल्यार आमचो खंय वचपाचें उरतलें. आयतारा मावशी वाठारांतली ग्रामसभा जाली. ह्या ग्रामसभेत पावसा पयलींची कामां, पंचायतीचो जमा खर्च, अलवारा जमीन तशेंच हेर विशयांचेर चर्चा करून ठराव पास केलो. ह्या वेळार पंचायत सचिव राजेंद्र सावंत तशेंच हेर पंच हजर आशिल्ले. आयज आमची हांगासर ग्रामसभा जाली मावशी पंचायतीन आनीक अनेक विशय येयले हांगासर. पावसा पयलीं जी कामां करपाची, गटार वायडनींग जावं गटार साफ करपाचे हे विशय येयले. त्याच बरोबर हांगासरले जमनीचे जे विशय आसा प्रामुख्यान जे आलवारा आसा म्हणा की आमचे लोक जे पयलीं पासून रावतात ते जमनीचे तेंचे रेग्युलरायझेशन करचें हो विशय डिस्कशनाक येयलो. तशेंच लास्ट इयरचो जे अकावंट्स आसा तो सेक्रेटरीन मांडलो लोकां मुखार आनी ह्या वर्साचें प्लॅनिंग कितें आसा तेंय मांडलें. अशे अनेक विशय काडले जे जाग्यार लोकांच्यो सोयी कश्यो करच्यो हेजेर सगळ्यांचें जालें आनी खूब लोकांनी सहकार्य बरें केलें. पंचायत मंडळ बरें पॉझिटीव आसलें, तेंचे डिस्कशनान आमी बऱ्या पद्दतीन घेतली आनीक जे कितें विशय आसा जे कितें पुरी कामां आहा ती बेगीन करता म्हणून तें आश्वासन आमकां सरपंचान दिलां आनी तशेंच पंचायत मंडळान दिलां. वीज खात्यान काडून उडयल्ल्या केबल्साक लागून पणजे शारात वेगळीच समस्या उप्रासल्या. हे केबल्स अपघाताची समस्या निर्माण करता ते भायर शाराची सोबीतकाय पेड्ड्यार करतात. पळयात पुराय बातमी. वीज खात्यान लायटीच्या खांब्यांचेर हुमकळपी केबल्सांची शहानिशा लायल्या उपरांत पणजे शारात वेगळ्याच समस्येन तकली वयर काडला. व्हड गाजावाजा करून लायटीच्या खांब्यावयले केबल्स वीज खात्यान काडून उडयले. मात केबल ऑपरेटरांनी खांब्यांचेर नवे केबल्स घालून आपल्यो केबल लायनी परतून सुरळीत केल्यो. काडून उडयल्ले पोरणे केबल्स जमिनींचेर, झाडांचेर, खांब्यांचेर हुमकळटाना दिश्टी पडटात. पारांब्यागत हुमकळपी ह्या केबल्सांचो त्रास जनावरां सयत मनशांकूय जावपाक शकता. फुटपाथाचेर पातळिल्ल्या केबल्सांनी पाय शिरकोन एकाद्रो पडपाकूय शकता. हे केबल्स अपघाताची समस्या निर्माण करताच त्या भायर शाराची सोबीतकाय लेगीत पिड्ड्यार करता हेंय बी तितलेच खरें. काही महिन्या पयलीं आमी पळयलें की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हे जे केबल ऑपरेटर आसा तेंचेर खूब अशी कडक सक्त अशी कारवाई केली आनी हे जे केबल जे आमकां दिसताले खांब्यार झाडार जे लमकळिल्ले जे केबल दिसताले ते केबल कट करपाची एक मोहीम केली. मागीर तुमी सगळे जाणा आसतले ती मोहीम कित्याक लागून आनी कशी बंद जाली ती. आयज प्रश्न आसा की जेन्ना ही जी केबल कट करपाची मोहीम केल्ली जाल्यार हे जे केबल कट केल्ले आसात ते केबल कट जे केल्ले आसा ते जे डेब्रीज आसा जे म्हणजे जे केबल्स आसा ते कट करून जे डेब्रीज आसा केबलांचे ते डेब्रीज तुमी पळोवंक शकतात. हांगा पणजे शहरान वयता थंय डेब्रीज कशे हांगा पडलेले आसा. वयते थंय तुमी पळोवंक शकतात. हांगा मुद्दम हांव मागता कॅमेरामॅना कडेन की दाखय म्हणून हे जे डेब्रीज आसा ते कशे जमनीर पडलेले आसा ते तुमी पळोवंक शकतात. जाल्यार हे जे केबल ऑपरेटर आसा ते केबल ऑपरेटरांनी मागीर परत आपले जे केबल्स आसात ते केबल्स तेणी परत नवीन केबल घालून परत आपले कनेक्शनाची सुरवात केली. पूण हे जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तेन्ना ज्या वेळार केबल कट करून हांगा जमनीर उडयल्ले जाल्यार ते जे केबल आसात ते काडटलो कोण असो प्रश्न येता. कित्याक हे जे केबल आसा ते केबल रबर मटेरियल आसता जेचे करून हे जे केबल्स आसतात ते जमनीन म्हणटा तशें कुसोवंकूय शकना. पूण हे जे केबल्स आसात ते केबल्सांक लागून खूब अशे पर्यावरणाक त्रास जाता जेचे करून हे डिकम्पोज जायनात ते जालेत. पूण जेन्ना जनावरां आसतात कुत्रे सुणी जी जनावरां आसतात ती जनावरां सुद्दां हितून शिरकोन उरतात आनी खंय तरी तांकांय त्रास जाता. आनी त्याच बरोबर पणजे ही गोंयची कॅपिटल सिटी आनीक ही जी कॅपिटल सिटी आशिल्ल्या कारणान खुबशे लोक हांगा पणजेन भोंवपाक येतात. खुबशे लोक आपल्या कामाक लागून येतात. पूण हे पळोवपाक रस्ते सायडीक पळोवपाक हे जे केबलांची ज्यो राशी आमकां वयत वयत थंय पणजे शहरान दिश्टी पडटात त्यो ज्यो राशी आसात त्यो काडटलो कोण असो प्रश्न येता. आनी जेन्ना हे जे केबलांचे प्रश्न येतात ते केबलांचे प्रश्न
हे केबल ऑपरेटर असतात, केबल ऑपरेटर तुम्ही जाणा आसतले केबल कट करूं नाका म्हणून तेणी आपली फायट कोर्टान चालू दवरलेली. पूण जेन्ना तेणी कनेक्शन आपली परत दिली जाल्यार जेन्ना कनेक्शन परत दिवन हे जे केबल कट केल्ले जे डेब्रीस आसा ते कित्याक उखलू ना असोय प्रश्न येता. सो आयज असो एक प्रश्न तयार जाल्लो आसा, हे जे केबल पणजे शहरान वयत थंय दिश्टी पडटात ते काडटलो कोण? गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. आसगांव पंचायती लागसर रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलाक लागून एकलो सुदैवान वाटावलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या रस्त्यार उदका पायपलायनीचे दुरुस्तीचे काम सुरू आसतना दुचाकी चलोवप्याक अदमास येवंक नाशिल्ल्यान तो फोंडकुलात पडलो. मात ताका चड कांयच लागूंक ना. संबंदीत खात्यान अशी कामां करतना फावो ती खबरदारी घेवची तशेंच अशा सुवातेर तक्ते लावचे अशी मागणी जावपाक लागल्या. पायप लायन सगळी उदकाची टेस्टिंग लायन सगळी उदकाची आनी पावस पडटालो आनी म्हाका कळना ते रस्ते उदीक कितें भरला तें म्हाका कळना हांव तर म्हाका पक्कून गाडी गेले भितून हांवें सांगलें तो कॉन्ट्रॅक्टर कोण तरी येयला, तुमचो मनीस येयला, कोण तरी येयला कळ्ळा न्हू. तो म्हणटा तुमचो उदकाची लायन म्हणटा, तो उदकाची लायन ते बरें आहा म्हणलें. 4 दीस पयलीं आमच्या घरा फुडल्यान एक्सिडेंट जाला पडला आनी तशें धरला माती घेतल्यान तशें धरला कांयच करूं ना आनी गाडी मारल्या तिजो काल. हें आतां जालें एक 10-15 मिनटांनी व्हडो म्हाग नासलो. तेंच्यांनी पायप टेस्टिंग उदीक सोडलेलें तें पायप मनाक फुटला आनी तें उदीक वयर सरला. ओके, कळ्ळा न्हू. तो आख्खो व्हडलो व्हडलो पडला. आता म्हाका फ्रेंडान म्हज्या फोन केलो की आपूण स्लिपलान मातसो व्हड्यान पडलो. पयस जाल्यार हे उदकाची पायप लायन चलता पळय कन्स्ट्रक्शन ते येयल्ले दिसा कितें तेंचेर लिकेज जायत आसा आनी येयल्ले दिसा ते व्हडें मारीत आसा. आनी हो लिकेज न्हू, हो कितें जालो आतां तेंच्यांनी सोलिंग सारकें करूंक ना म्हणून एका पावसात जस्ट पावस पडले ब्लीक आनी तें उदक सोम जावन येता व्हडलो होणको जाला. तो तर एक पिडीन आसलो. आयज तेजें कितें जावपाचें ताका खबर आहा. ती गाडी पळय 1-2 फूट भितर गेल्ली आहा आनी तर 4 व्हिलर आसली आनी फुड्यान कोण आलो तो म्हाका दिसता तांकां सगळ्यांक घेवन वचपाचो आसलो. तेन्ना हे आतां ऑलरेडी तांकां नोटीस येयल्या आसतना ही कामां चालू आसा तेन्ना आमच्या एमएलए कडेन मागता हे कितें तरी स्टॉप करून लोकांची सेफ्टी कितें ती पळोवपाची. 10 AM बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.